म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो नमस्कार. नव्या विशया वांगडा नव्या उर्बा दिवपी देखी सयत नवे नवे संदेश एकठांय करून परतून एकदां हांव तुमचे कडेन मन की बात करपाक आयलां. खबर आसा, हे खेपे म्हाका सगळ्यांत चड पत्रां आनी संदेश खंयच्या विशयाचेर मेळ्ळ्यात? हो विशय असो जो इतिहास, वर्तमान आनी भविश्य तिनाय कडेन जुळ्ळा. हांव उलयतां देशाक मेळिल्ल्या नव्या प्रधानमंत्री संग्रहालयाची. ह्या 14 एप्रिलाक बाबासाहेब आंबेडकराचे जयंतीक प्रधानमंत्री संग्रहालयाचें लोकार्पण जालें. तें देशाच्या नागरिकां खातीर उक्तें केलां. एक आयकुपी आसात, श्रीमान सार्थकजी. सार्थकजी गुरुग्रामांत रावतात आनी पयली संद मेळटाच ते प्रधानमंत्री संग्रहालय पळोवपाक आयले. सार्थकजीन नमो ॲपाचेर जो संदेश म्हाका बरयला तो खूब ओडलायणो आसा. तांणी बरयलां, कितलींशींच वर्सां खबरां चॅनलां पळयतां, दिसाळीं वाचतां, सोशल मिडियाचेरूय जुडिल्लो आसता. हे खातीर तांकां दिसता तांचें सामान्य गिन्यान खूब बरें आसतलें. पूण जेन्ना ते PM संग्रहालय गेले तेन्ना तांकां खूब अजाप दिसलें. तांकां जाणवलें ते आपलो देश आनी देशाचें फुडारपण करप्या विशीं तांकां चड कांय खबर ना. तांणी PM संग्रहालयांतल्या कांय अशा वस्तू विशीं बरयलां ज्यो तांची उमळशीक आनीक वाडोवपी आशिल्ल्यो. देखीक तांणी लाल बहादूर शास्त्रीजी हांचो चरखो पळयलो आनी खुशी जाले, जो तांकां मावडच्यान मेळिल्लो. तांणी शास्त्रीजीचो पासबूक लेगीत पळयलो आनी तांचे कडेन कितली उणी बचत आशिल्ली तेंवूय तांणी पळयलें. सार्थकजीन बरयलां, मोरारजी भाई देसाय स्वातंत्र्य लड्यांत वांटो घेवचे आदीं गुजरातांत उपजिल्लोधिकारी आशिल्ले हें खबरूच नाशिल्लें. प्रशासकी सेवेंत तांची व्हड कारकीर्द आशिल्ली. सार्थकजी चौधरी चरणसिंहजी विशीं बरयतात, भाटकारशाय ना करपाच्या मळार चौधरी चरणसिंहजींचें व्हड योगदान आशिल्लें हाची खबरूच नाशिल्ली. इतलेंच न्हय, ते फुडें बरयतात, जेन्ना लँड रिफॉर्म विशीं आपणें थंय पळयलें की श्रीमान PV नरसिंह रावजी लँड रिफॉर्मच्या वावरांत खूब रस घेताले. सार्थकजी हांकां ह्या संग्रहालयांत येवन कळ्ळें की चंद्रशेखरजी हांणी 4000 किलोमिटर परस अदीक अंतर चलून इतिहासीक भारत यात्रा केल्ली. तांणी जेन्ना संग्रहालयांत त्यो वस्तू पळयल्यो ज्यो अटलजी वापरताले, तांची भाशणां आयकलीं तेन्ना ते अभिमानान भरले. सार्थकजीन हेंवूय सांगलां की ह्या संग्रहालयांत महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर, जयप्रकाश नारायण आनी आमचे प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांचे विशीं खूबच ओडलायणी म्हायती आसा. सांगात्यानो, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या योगदानाचो उगडास करचे खातीर आझादी का अमृत महोत्सव परस आनीक बरो वेळ खंयचो आसूं येता. आझादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलनाचें रूप घेता ही देशा खातीर अभिमानाची गजाल. इतिहासा विशीं लोकांची उमळशीक खूब वाडपाक लागल्या आनी तेचवरी PM संग्रहालय तरणाट्यां खातीर आकर्शणाचें केंद्र जावपाक लागलां, जें देशाच्या गिरेस्त दायजा कडेन तांकां जोडटा. इश्टानो, जेन्ना संग्रहालया विशीं तुमचे कडेन इतल्यो गजाली हांव मारतां तेन्ना म्हाका दिसलें तुमकांय कांय प्रश्न विचारपाचे. पळोवया तुमचें सामान्य गिन्यान कितें म्हणटा, तुमकां कितली म्हायती आसा. म्हज्या तरणाट्या इश्टानो, तुमी तयार आसात? कागद पेन हातांत घेतलें? आतां हांव तुमकां विचारतां, तुमी तुमची जाप नमो ॲप ह्या सोशल मिडियाचेर #म्युझियम क्विज वांगडा शेअर करपाक शकतात. आनी मुजरत करात. म्हजो तुमकां आग्रो आसा, तुमी ह्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो दियातूच. ताका लागून देशभरांतल्या लोकांची संग्रहालया विशींची उमळशीक आनीक वाडटली. देशांतल्या खंयच्या शारांत एक फामाद रेल संग्रहालय आसा तें तुमकां खबर आसा? थंय फाटल्या 45 वर्सां सावन लोकांक भारतीय रेलाचें दायज पळोवपाची संद मेळटा. हांव तुमकां आनीक एक क्लू दितां. तुमी थंय फेरी क्वीन, सलून ऑफ प्रिन्स ऑफ वेल्स तशेंच फायरलेस स्टीम लोकोमोटिव्ह लेगीत पळोवपाक शकतात. तुमकां खबर आसा, मुंबय अशें खंयचें संग्रहालय आसा जंय आमकां खूबच आकर्शक पद्दतीन करन्सीचें इवोल्युशन पळोवपाक मेळटा. थंय इसवीसन पूर्व 6व्या शेंकड्यांतलीं नाणीं आसात, जाल्यार दुसरे वटेन मनी लेगीत आसा. तिसरो प्रश्न, विरासत ए खालसा ह्या संग्रहालया कडेन संबंदीत आसा. तुमकां खबर आसा हें संग्रहालय पंजाबांतल्या खंयच्या शारांत आसा तें? पतंग उडोवपाक जाल्यार तुमकां सगळ्यांकूच मजा येता आसतली. फुडलो प्रश्न हाचेच कडेन संबंदीत आसा. देशांतलें एकसुरें कायट म्युझियम खंय आसा? रावात, हांव तुमकां एक क्लू दितां. जंय सगळ्यांत व्हडलो पतंग दवरला
ताचो आकार 22 बाय 16 फूट आसा. कितें उगडास जाता? नाजाल्यार आनीक एक गजाल सांगता. हें ज्या शारांत आसा ताचें बापू कडेन विशेश नातें आसा. भुरग्यापणांत पोस्टाचे स्टॅम्प एकठांय करपाचो छंद कोणाक आसना. पूण तुमकां खबर आसा, भारतांत पोस्ट स्टॅम्पा कडेन संबंदीत राष्ट्रीय संग्रहालय खंय आसा? हांव तुमकां आनीक एक प्रश्न विचारतां. गुलशन महल नांवाची इमारतींत कसलें संग्रहालय आसा? तुमच्या खातीर क्लू म्हळ्यार ह्या संग्रहालयांत तुमी चित्रपट दिग्दर्शक लेगीत जावपाक शकतात. कॅमेरा एडिटिंगाची बारीकसाण लेगीत पळोवपाक शकतात. बरें, तुमी अशा खंयच्याय संग्रहालया विशीं जाणात जे भारताच्या टॅक्स्टायला कडेन संबंदीत दायजाक मनयता? ह्या संग्रहालयांत मिनिएचर पेंटिंग्स, जैन मॅन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स खूब कितें कितें आसा. तें आपल्या युनिक डिस्प्ले खातीर लेगीत फामाद आसा. इश्टानो, तंत्रज्ञानाच्या ह्या युगांत तुमचे खातीर हाच्यो जापो सोदप खूब सोंप्यो. हांवें हे प्रश्न हे खातीर विचारिल्ले कारण आमचे नवे पिळगेची उमळशीक वाडची, तांणी हे विशीं आनीक वाचचें, ती पळोवपाक वचची. आतां जाल्यार संग्रहालयाच्या म्हत्वाक लागून खुबशे लोक फुडें सरून संग्रहालया खातीर दान लेगीत दितात. खुबशे लोक आपले पोरणे कलेक्शन, इतिहासीक वस्तू लेगीत संग्रहालयाक दान करतात. तुमी जेन्ना अशें करतात तेन्ना एके तरेन तुमी एक सांस्कृतीक संचीत पुराय समाजा वांगडा वाडटात. भारतांतूय लोक आतां हे खातीर मुखार येतात. हांव अशा सगळ्या वैयक्तीक यत्नांची तोखणाय करतां. आयज बदलिल्ल्या काळांत आनी कोरोनाच्या मार्गदर्शक तत्वांक लागून संग्रहालयांनी नव्यो नव्यो पद्दती आपणावपाचेर भर दितात. संग्रहालयांत डिजिटायझेशनचेरूय लक्ष केंद्रीत केलां. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, 18 मेक पुराय संवसारांत आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस मनयतले. ते फाटभुंयेर म्हज्या तरणाट्या इश्टां खातीर म्हजे कडेन एक कल्पना आसा. सुटयेंत तुमी तुमच्या इश्टां वांगडा खंयचेय एक थळावें संग्रहालय पळोवपाक गेल्यार कशें? तुमी तुमचो अणभव #म्युझियम मेमरीज वांगडा मुजरत शेअर करात. तुमी अशें केल्ल्यान दुसऱ्यांकूय संग्रहालय पळोवपाक वचचें अशें दिसतलें. म्हज्या मोगाळ भारतीयांनो, तुमी तुमचे जिणेंत खुबशे संकल्प करतात आसतले आनी ते पुराय करचे खातीर मेहनतूय करता आसतले. इश्टानो, पूण हालींच म्हाका अशा संकल्पां विशीं कळ्ळां जो खऱ्यांनीच वेगळो आशिल्लो, आगळो आशिल्लो. हे खातीर हांवें विचार केलो तो मन की बात आयकुप्यां कडेन शेअर करचो. इश्टानो, तुमी विचार करपाक शकतात की कोण एकलो आपल्या घरांतल्यान हो संकल्प करून भायर सरतलो की आज दीसभर पुराय शार भोंवतलो आनी एकूय पयशांचो वेव्हार रोकड करचो ना, चलनांत करचो ना. आसा न्हय हो वेगळोच संकल्प? दिल्लीच्यो 2 धुवो, सागरिका आनी प्रेक्षा हांणी अशेंच कॅशलेस डे आवटचो प्रयोग केलो. सागरिका आनी प्रेक्षा दिल्लींत जंय खंय गेली तांकां डिजिटल पेमेंटची सुविधा मेळ्ळी. UPI QR कोड हाका लागून तांकां पयशे काडपाची गरज लागली ना. स्ट्रीट फूड आनी ल्हान ल्हान गाड्यांचेर लेगीत खुबशा वाठारांनी तांकां ऑनलायन ट्रान्झॅक्शनची सुविधा मेळ्ळी. इश्टानो, कोणूय विचार करपाक शकता की दिल्ली आसा, मेट्रो सिटी आसा, थंय हें सगळें जावप सहज आसा. पूण आतां अशें ना की UPIचो हो प्रचार फकत दिल्ली सारकेल्या व्हड शारां मेरेन मर्यादीत आसा. एक संदेश म्हाका गाझियाबादांतल्यान आनंदिता त्रिपाठीचोय मेळ्ळा. आनंदिता फाटल्या सप्तकांत आपल्या घरकारां वांगडा नॉर्थ ईस्ट भोंवपाक गेल्ली. तांणी आसाम ते मेघालय आनी अरुणाचल प्रदेश ते तवांग मेरेनच्या प्रवासांतलो अणभव म्हाका सांगला. तुमकां हें आयकून अजाप दिसतलें की ह्या प्रवासांत खूब खूब पयस मेरेनच्या वाठारांनी लेगीत तांकां पयशे काडपाची गरज पडली ना. ज्या वाठारांनी कांय वर्सां आदीं इंटरनॅटाची योग्य सुविधा लेगीत नाशिल्ली, थंय लेगीत आयज UPI वरवीं पेमेंटाची सुविधा आसा. सागरिका, प्रेक्षा आनी आनंदिताचे अणभव पळोवन हांव तुमकांय आग्रो करतां की कॅशलेस डे आवटचो प्रयोग करून पळयात, मुजरत करात. इश्टानो, फाटल्या कांय वर्सांनी भीम UPI गतीन आमची इकॉनॉमी आनी संवयेचो भाग जाल्या. आतां जाल्यार ल्हान ल्हान शारांनी आनी चडशा गांवांनी लोक UPI वरवीं देवाण घेवाण करतात. डिजिटल इकॉनॉमी वरवीं देशांत एक संस्कृती निर्माण जाता. खेड्यापाड्यांतल्या ल्हान ल्हान दुकानांनी डिजिटल पेमेंट जावपाक लागिल्ल्यान चड गिरायकांक सेवा दिवप सोंपें जालां. तांकां आतां मोडच्या पयशांची समस्या जायना. तुमी UPIची सुविधा दिसपट्टे जिणेंत अणभवता आसतले.
खंयूय गेले जाल्यार रोकड पयशे घेवन वचपाची, बँकेत वचपाची, ATM सोदपाची कटकट काबार. मोबायलांतल्यानूय सगळे पेमेंट जातात. पूण तुमी केन्ना विचार केला की तुमच्या ह्या ल्हान ल्हान ऑनलायन पेमेंटाक लागून देशांत कितली व्हड डिजिटल इकॉनॉमी तयार जाल्या? सध्या आमच्या देशांत सुमार 20,000 कोटी रुपयांचो वेव्हार दर दिसा जाता. फाटल्या मार्चांत जाल्यार UPI ट्रान्झॅक्शन सुमार 10 लाख कोटी रुपया मेरेन पाविल्लें. हाका लागून देशांत सुविधा वाडटात आनी प्रामाणीकपणाचें वातावरणूय निर्माण जाता. आतां जाल्यार देशांत फायनटॅक कडेन संबंदीत खुबशे नवे स्टार्टअप्स लेगीत फुडें सरतात. म्हाका दिसता जर तुमचे कडेन डिजिटल पेमेंट आनी स्टार्टअप इकोसिस्टमचे हे ताकदी कडेन संबंदीत अणभव आसा जाल्यार ते शेअर करात. तुमचे अणभव दुसऱ्या खुबशा भारतीयां खातीर प्रेरणा जावपाक शकतात. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, तंत्रज्ञानाची ताकद कशे तरेन सामान्य लोकांची जीण बदलता तें आमकां आशी खुशीक सदांच दिसता. तंत्रज्ञानान आनीक एक व्हड काम केलां. तें काम दिव्यांग इश्टांचे असाधारण तांकीचो लाव देश आनी संवसाराक दिवप. आमची दिव्यांग भावा भयणां कितें करपाक शकतात हें आमी टोकियो पॅरालिंपिक्सांत पळयलां. खेळावरीच आर्ट्स, एकाडेमिक्स आनी दुसऱ्या मळांचेर दिव्यांग इश्ट पराक्रम करतात. पूण जेन्ना ह्या इश्टांक तंत्रज्ञानाची ताकद मेळटा तेन्ना ते आनिकूय उंच उंच तेंगश्यो मेळोवन दाखयतात. हे खातीर देश आयज काल सतत संसाधनां आनी मुळाव्यो साधन सुविधांक दिव्यांगां खातीर सहज सोप्यो करपाचो नेमान यत्न करता. देशांत अशे कितलेशेच स्टार्टअप आनी संघटना आसात ज्यो हे दिशेन प्रेरणा दिवपी काम करतात. अशीच एक संस्था आसा, व्हॉयस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल. ही संस्था असिस्टिव्ह टॅक्नॉलॉजीच्या मळाचेर नव्या संदींक उर्बा दिता. जे दिव्यांग कलाकार आसात तांचें काम संवसारा मेरेन पावपा खातीर लेगीत एक नाविन्यपूर्ण सुरवात केल्या. व्हॉयस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपलच्या ह्या कलाकारांची पेंटिंगाची डिजिटल आर्ट गॅलरी तयार केल्या. दिव्यांग इश्ट कसले तरेच्या असाधारण प्रतिभांचे धनी आसतात आनी तांचे कडेन कितले असाधारण टांक आसता ती आर्ट गॅलरी हाची एक देख आसा. दिव्यांग इश्टांचे जिणेंत कसलीं आव्हानां आसतात, तातूंतल्यान भायर सरून ते खंय मेरेन पावपाक शकतात, अशे कितलेशेच विशय ह्या पेंटिंगांनी तुमी अणभवपाक शकतात. तुमी जर खंयच्याय दिव्यांगाक वळखतात, ताची प्रतिभा खबर आसा जाल्यार डिजिटल टॅक्नॉलॉजीचे मजतीन ताका संवसारा मुखार हाडपाक शकतात. जे दिव्यांग इश्ट आसात तांणी हे तरेच्या यत्ना कडेन मुजरत जोडचें. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, देशाच्या चडशा वाठारांनी गीम हिसपा भायर तापपाक लागला. वाडपी ही गरमी उदक वाटोवपाची आमची दापसालदारकी तितलीच वाडयता. जावं येता तुमी आतां जंय आसात थंय उदक फावोशा प्रमाणांत उपलब्ध आसतलें. पूण तुमकां त्या कोट्यांनी लोकांक सदांच उगडास दवरचो पडटलो जे उदकाचें संकट आशिल्ल्या वाठारांनी रावतात. तांचे खातीर उदकाचो एक एक थेंबो अमृता समान आसता. इश्टानो, ह्या वेळार स्वतंत्रतायेच्या 75व्या वर्सांत आझादी का अमृत महोत्सवांत देश जे संकल्प घेवन पावलां मारता तातूंत जल संरक्षणूय एक आसा. अमृत महोत्सवा मजगतीं देशाच्या दर जिल्ह्यांत 75 अमृत तळी बांदतले. तुमी कल्पना करपाक शकतात कितली व्हडली मोहीम. तुमच्या शारांत 75 अमृत तळी आसतली. तो दीस पयस ना. तुमी सगळ्यांनी आनी चड करून तरणाट्यांनी हे मोहिमे विशीं समजून घेवचें आनी ताची जापसालदारकी घेवची. जर तुमच्या वाठारांत स्वातंत्र्य लढ्या कडेन संबंदीत जर कसलोय इतिहास आसा, खंयच्याय स्वातंत्र्य सैनिकाचो उगडास आसा जाल्यार तोवूय अमृत तळ्या कडेन जोडपाक शकतात. खरें म्हळ्यार आयकून म्हाका बरें दिसलें की अमृत तळ्याचो संकल्प घेतले उपरांत खुबशा वाठारांनी हाचेर नेटान काम सुरू जालां. म्हाका UPच्या रामपूर गांवांतल्या ग्रामपंचायत पटवाई विशीं म्हायती मेळ्ळ्या. थंय ग्रामसभेचे जमनीचेर एक तळें आशिल्लें, पूण तें हळशीक आनी कोयराचे राशीन भरिल्लें. फाटल्या कांय सप्तकांत खूब मेहनत घेवन थळाव्या लोकांचे मस्तीन, थळाव्या शालेय विद्यार्थ्यांचे मस्तीन त्या हळशीक तळ्याचें रूप रंगूच बदलून गेलां. आतां त्या तळ्याचे देगेर राखणे वणत, हुंवार नियंत्रक वणत, कारंजे आनी उजवाड येवजण कोण जाणा कसली कसली वेवस्था केल्या. हांव रामपूरच्या पटवाई ग्रामपंचायतीक, गांवांतल्या लोकांक, थंयच्या भुरग्यांक ह्या यत्ना खातीर खूब खूब परबी दिता. इश्टानो, उदकाचो सांठो आनी उदकाचो उणाव हें खंयच्याय देशाची उदरगत आनी गती थारायता. तुमकां जाणवलां आसतलें
की मन की बात हातूंत हांव नितळसाण ह्या सारकेल्या विशयां वांगडाच परतून परतून जल संरक्षणाची गजाल सांगता आमच्या ग्रंथांनी जाल्यार स्पश्ट सांगलां, पानियम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम. म्हळ्यार संवसारांत उदकूच आसा, दर प्राण्यांचो जिवनाचो आदार आसा आनी उदकूच सगळ्यांत व्हड संसाधन आसा. हेच खातीर आमच्या पुर्वजांनी जल संरक्षणाचेर इतलो भर दिला. वेदांपासून पुराणां मेरेन दर कडेन उदक वाटोवपाक तळीं तळ्यो बांदपा खातीर मनशाची सामाजीक आनी आध्यात्मीक लागणूक अशें म्हळां. वाल्मिकी रामायणांत उदकाच्या स्रोतांक जोडपाक जल संरक्षणाचेर खास भर दिला. तेच तरेन इतिहासाच्या विद्यार्थ्यांक खबर आसतलें, सिंधू सरस्वती आनी हडप्पा सभ्यते वेळारूय भारतांत उदका खातीर कितली फुडारिल्ली इंजिनियरींग जाताली. आदीम काळांत कितल्याशाच शारांनी जलस्रोताचो आपसांत इंटरकनेक्टेड सिस्टम आशिल्ली आनी हो तो काळ आशिल्लो जेन्ना लोकसंख्या इतली नाशिल्ली, सैमीक संसाधनांचो उणावूय नाशिल्लो. एके तरेन गिरेस्तकाय आशिल्ली, तरी लेगीत जल संरक्षणा खातीर खूबच जागृती आशिल्ली. पूण आयची स्थिती ताच्या सामकी उरफाटी आसा. म्हजो तुमकां सगळ्यांक आग्रो आसा, तुमी आपापल्या वाठारांनी अशीं पोरणी तळी, बांयो आनी तळ्यां विशीं समजून घेयात. अमृत तळी मोहिमेक लागून जल संरक्षणा वांगडा तुमच्या वाठारांचें नांव जातलें. ताका लागून शारांनी, गांवांनी थळाव्या पर्यटन स्थळांची उदरगत जातली. लोकांक भोंवपाक, पर्यटनाक एक सुवात मेळटली. इश्टानो, उदका कडेन संबंदीत दर यत्न आमच्या फुडारा कडेन जोडिल्लो आसा. हे खातीर कितल्याशाच काळा सावन वेगवेगळे समाज वेगवेगळे यत्न नेमान करीत आयल्यात. देखीक कच्छाचे रेवाटांतली एक जमात मालधारी जल संरक्षणा खातीर वृदास नांवाची पद्दत वापरतात. हातूंत ल्हान ल्हान बांयो मारतात आनी ताची राखणेक करचे खातीर आशी कुशीक झाडां पेडां लायतात. हेच भशेन मध्य प्रदेशांतले भील जमातींत आपली इतिहासीक परंपरा हलमाक जल संरक्षणा खातीर वापरल्या. हे परंपरेंत हे जमातींतले लोक उदका कडेन संबंदीत समस्येचेर उपाय सोदपा खातीर एके सुवातेचेर एकठांय जातात. हलमा परंपरेंतल्यान मेळपी सुचोवण्यांक लागून ह्या वाठारांत उदकाचें संकट उणें जालां आनी जमनी पोंदच्या उदकाची पातळी वाडटा. इश्टानो, अशेंच लागणुकेची भावना जर सगळ्यांच्या मनांत आयली जाल्यार उदकाच्या संकटा कडेन संबंदीत व्हडांतलें व्हड आव्हानाचेर उपाय मेळूं येता. येयात, आझादी का अमृत महोत्सवांत आमी जल संरक्षण आनी जीवन संरक्षणाचोय संकल्प करुया. आमी थेंब थेंब वाटायतले आनी दर जीव वाटायतले. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, तुमी पळयलांच आसतलें की कांय दिसां आदीं हांवें म्हज्या तरणाट्या इश्टां कडेन, विद्यार्थ्यां कडेन परिक्षा पे चर्चा केल्ली. हे चर्चे वेळार कांय विद्यार्थ्यांनी सांगिल्लें की तांकां परिक्षेंत गणीत विशयाचो भंय दिसता. अशेंच तरेची गजाल कितल्याशाच विद्यार्थ्यांनी म्हाका संदेशांत धाडिल्ली. त्या वेळार हांवें थारायल्लें की गणीत विशयाचेर हांव हे खेपे मन की बात कार्यावळींत मुजरत चर्चा करतलों. इश्टानो, गणीत जाल्यार असो विशय आसा जो आमकां भारतीयांक सगळ्यांत सोंपो आसपाक जाय. अखेर गणीत विशयांत पुराय संवसारा खातीर सगळ्यांत चड सोद आनी योगदान भारतीयांनी दिलां. शुन्य म्हळ्यार झिरोचो सोद आनी ताच्या म्हत्वा विशीं तुमी खूब कितें आयकलां आसतलें. सदांच तुमी हेंवूय आयकतात आसतलें की जर शुन्याचो सोद लागूंक नाशिल्लो जाल्यार घडये आमी संवसारांत इतली विज्ञानीक उदरगत पळोवपाक शकचेच नाशिल्ले. कॅल्क्युलस पासून कंप्युटर्स मेरेन हे सगळे विज्ञानीक आविश्कार शुन्याचेरूच तर आदारीत आसात. भारताच्या गणित तज्ञांनी आनी विद्वानांनी अशें लेगीत बरयलां की यत् किंचित वस्तू तत् सर्वम गणितेन बिना नहीं. म्हळ्यार ह्या पुराय ब्रह्मांडांत जें कितें आसा तें सगळें गणिताचेरूच आदारीत आसा. तुमी विज्ञानाचो अभ्यास उगडास केलो जाल्यार ताचो अर्थ तुमकां कळटलो. विज्ञानाचो दर सिद्धांत एक मॅथमॅटिकल फॉर्मुलांतूच व्यक्त करतात. न्यूटनाचे लॉ आसूं, आयन्स्टायनाचें फामाद इक्वेशन, ब्रह्मांडा कडेन जोडिल्लें सगळें विज्ञान एक गणित तर आसा. आतां विज्ञानीक लेगीत थियरी ऑफ एव्हरीथिंगची चर्चा करतात. म्हळ्यार एक असो सिंगल फॉर्म्युला
जाचे वरवीं ब्रह्मांडाची दर गजाल अभिव्यक्त करपाक जातली. गणिताच्या आदारान विज्ञानीक समजिकायेच्या इतल्या विस्ताराची कल्पना आमच्या ऋषींनी आधीच केल्या. आमी जर शुन्याचो आविष्कार केला जाल्यार अनंत म्हळ्यार इन्फायनायट हाकाय अभिव्यक्त केला. सामान्य उलोवण्यांत जेन्ना आमी संख्या आनी आंकड्यांची गजाल करतात तेन्ना मिलियन, बिलियन आनी ट्रिलियन मेरेन उलयतात आनी विचार करतात. पूण वेदांनी आनी भारतीय गणितांत ही मेजणी खूब फुडें मेरेन वता. आमच्या हांगा एक खूब पोरनो श्लोक प्रचलीत आसा. एकम दशम शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कोटिः अर्बुदम एव च वृंदम खर्वो निखर्वः च शंखः पद्मः च सागरः अंत्य मध्यम परार्धः च दशवृद्ध्या यथा क्रमम. ह्या श्लोकांत संख्येचो क्रम सांगला. देखीक 1, 10, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आनी कोटी म्हळ्यार करोड. हेच तरेन ही संख्या वता शंख, पद्म आनी सागर मेरेन. एक सागराचो अर्थ जाता 10 पावर 57. इतलेंच न्हय, हाचे फुडें ओघ आनी महोघ आसात. 10 पावर 62 समान म्हळ्यारूच एका मुखार 62 शुन्य, 62 झिरो. आनी इतले व्हडले संख्येची कल्पना करतात जाल्यार कठीण जाता. पूण भारतीय गणितांत हाचो प्रयोग हजारांनी वर्सां सावन चलत आयला. आतां कांय दीस आदीं म्हाका इंटेल कंपनीचे CEO मेळिल्ले. तांणी म्हाका एक पेंटींग दिल्लें. तातूंत लेगीत वामन अवतारा वरवीं गणना वा मापाची अशेंच एके भारतीय पद्दतीचें चित्रण केल्लें. इंटेलचें नांव आयलें जाल्यार कंप्युटर तुमचे तकलेंत आयला आसतलो. कंप्युटराचे भाशेंत तुमी बायनरी सिस्टम विशीं आयकलां आसतलें. पूण तुमकां खबर आसा की आमच्या देशांत आचार्य पिंगला सारको ऋषी जावन गेलो. तांणी बायनरीची कल्पना केल्ली. तेच भशेन आर्यभट्ट ते रामानुजन हे सारकिल्या गणित तज्ञा मेरेन गणिताच्या कितल्याशाच सिद्धांताचेर आमच्या हांगा काम जालां. इश्टानो, आमकां भारतीयां खातीर गणित केन्नाच कठीण नाशिल्लें. हाचें एक व्हड कारण आमचें वैदीक गणित लेगीत आसा. आधुनीक काळांत वैदीक गणिताचें श्रेय वता श्री भारती कृष्ण तीर्थजी महाराजाक. तांणी कॅल्क्युलेशनच्या प्राचीन पद्दतीक रिवायव केली आनी ताका वैदीक गणित अशें नांव दिलें. वैदीक गणिताचें सगळ्यांत खास गजाल म्हळ्यार हाचे वरवीं तुमी कठिणांतलें कठीण मेजणी कांयच न्हय करून मनांतल्यान मनांत वैदीक गणिताची सगळ्यांत खास गजाल म्हळ्यार हाचे वरवीं तुमी कठिणांतली कठीण मेजणी कांयच न्हय करून मनांतल्या मनांत करपाक शकतात. आयज काल जाल्यार सोशल मिडियाचेर वैदीक गणित शिकपाचें आनी शिकोवपी अशा कितल्याशाच तरणाट्यांचे व्हिडिओ लेगीत तुमी पळयले आसतले. इश्टानो, आयज मन की बात कार्यावळींत गणित शिकोवपी एक असो सांगाती आमच्या वांगडा जुडटा. हो सांगाती आसा कोलकाताचे गौरव टेकरीवालजी. आनी तो फाटल्या 2-2.5 दशकां सावन वैदीक गणित हे चळवळीक आत्मीयतेन फुडें व्हरता. येयात तांचे कडेन इल्ल्यो गजाली मारुया. मोदीजी: गौरवजी नमस्ते. गौरव: नमस्ते सर. मोदीजी: हांवें आयकलां की तुमी वैदीक गणितांत खूब रुची दाखयतात, खूब कितें करतात. जाल्यार पयलीं हांव तुमचे विशीं इल्लें आयकुपाक सोदतां आनी उपरांत ह्या विशयांत तुमकां आवड कशी निर्माण जाली तें म्हाका सांगात. गौरव: सर, हांव 20 वर्सां आदीं जेन्ना बिझनस स्कुलांत प्रवेश घेवपा खातीर अर्ज केल्लो तेन्ना तांची कॉम्पिटिटीव एग्जाम आशिल्ली. तिचें नांव कॅट. तातूंत खुबशे गणिताचे प्रस्न येताले. ते खूब उण्या वेळांत सोडचे पडटाले. तेन्ना म्हज्या आवयन म्हाका एक पुस्तक हाडून दिलें. ताचें नांव आशिल्लें वैदीक गणित. स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थजी महाराज हांणी तें पुस्तक बरयल्लें आनी तातूंत तांणी 16 सुत्रां दिल्लीं. तातूंत गणित सामकेंच सोंपें आनी खूब गतीन सोडोवपाक जातालें.
जेन्ना हांवें तें वाचलें तेन्ना म्हाका प्रेरणा मेळ्ळी आनी उपरांत म्हजी गणितांत आवड वाडली. म्हाका कळ्ळें की हो विशय भारताचें देणें आसा. जें आमचें दायज आसा ताका संवसाराच्या खाची कोनशांनी पावोवपाक शकतात. तेन्नाच्यान हांवें ताका एक मोहीम केली की वैदीक गणिताक संवसाराच्या खाची कोनशांनी पावोवप. कारण गणिताचो भंय दर एकल्याक सतयता आनी वैदीक गणिता परस सोंपें आनी कितें आसपाक शकता. मोदीजी: गौरवजी, कितल्या वर्सां सावन तुमी हातूंत काम करतात? गौरव: म्हाका आयज जालीं सुमार 20 वर्सां सर. हांव तातूंतूच काम करतां. मोदीजी: आनी जागृती खातीर कितें करता? कसले कसले प्रयोग करता? लोकां मेरेन कशें वतात? गौरव: आमी लोक स्कुलांत वतात. आमी लोक ऑनलायन शिक्षण दितात. आमचे संस्थेचें नांव आसा वेदीक मॅथ्स फोरम इंडिया. हे संस्थे वरवीं आमी लोक इंटरनॅटाच्या माध्यमांतल्यान 24 वरां वैदीक गणीत शिकयतात सर. मोदीजी: गौरवजी, तुमकां खबर आसतलेंच हांव एक सारको भुरग्यां वांगडा चर्चा करपाक पसंत करता आनी संदूय सोदता. आनी एग्जाम वॉरियर कडेन जाल्यार सामकोच एक तरेन हांव तांकां इन्स्टिट्युशनलायज केला. आनी म्हजो अणभव आसा की चडशा भुरग्यां कडेन उलयता तेन्ना गणिताचें नांव आयकूनच तीं पळून वतात. आनी म्हजो यत्न आसता की जो गरजे भायर हावको तयार जाला ताका धांवडावन घालचो. हो भंय काडून उडोवचो आनी ल्हान ल्हान टॅक्नीक जी परंपरेंतल्यान आसा, जसो भारत गणिताच्या विशयांत कोण नवो न्हय. घडये संवसारांत पोरण्यो परंपरेन भारता कडेन गणिताची परंपरा आसा, जाल्यार एग्जाम वॉरियराक भंय काडून उडोवपाक जाय जाल्यार तुमी कितें सांगतले? तुमी कितें सांगतले? गौरव: सर, हें जाल्यार सगळ्यांत फायद्याचें भुरग्यां खातीर आसा. कारण परीक्षेचो जो भंय आसता तो दर घरांतल्यान ना जाला. परीक्षे खातीर भुरगीं ट्युशन घेतात, पालक हुस्क्यांत असतात, शिक्षकूय हुस्क्यांत असतात. जाल्यार वैदीक गणितांतल्यान हें सगळें छूम अंतर जाता. ह्या सादारण गणिताचे तुळेंत वैदीक गणित 1500% गतिवान आसा आनी तातूंतल्यान भुरग्यां मदीं आत्मविश्वास येता आनी मेंदूय गतीन चलता. जशें आमी लोक वैदीक गणिता वांगडा योगाकूय इंट्रोड्यूस केला. ताका लागून भुरगीं जाय जाल्यार दोळे बंद करून लेगीत कॅल्क्युलेशन करपाक शकतात वैदीक गणित पद्दती वरवीं. मोदीजी: तशें पळोवपाक गेल्यार ध्यान करपाची जी परंपरा आसा तातूंत लेगीत अशे तरेचें गणित करप तेवूय ध्यानाचें एक मुळावें प्रशिक्षण लेगीत आसता. गौरव: रायट सर. मोदीजी: बरें तर गौरवजी, खूब बरें दिसलें म्हाका. आनी तुमी मिशन मोड हातूंत हें काम हातांत घेतलां आनी चड करून तुमची आवय एका बऱ्या गुरूच्या रुपान तुमकां ह्या मार्गाचेर घेवन गेली. आयज तुमी लाखांनी भुरग्यांक त्या मार्गाचेर व्हरतात. म्हजे कडल्यान तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. गौरव: देव बरें करूं सर. हांव तुमचे उपकार मानता सर की वैदीक गणिताक तुमी म्हत्व दिलें आनी म्हाका वेंचलो. हांव तुमचो चडांत चड उपकारी. मोदीजी: खूब खूब देव बरें करूं. नमस्कार. गौरव: नमस्कार सर. इश्टानो, गौरवजीन एक बरी पद्दत सांगली की वैदीक गणित कशें गणिताक कठिणांतल्यान सहज करपाक शकता. इतलेंच न्हय, वैदीक गणिता वरवीं तुमी व्हडांतली व्हड सायंटिफीक प्रॉब्लेम्स लेगीत इतलेंच न्हय, वैदीक गणिता वरवीं तुमी व्हडांतले व्हड सायंटिफीक प्रॉब्लेम्स लेगीत सोडोवपाक शकतात. हांव दिसता सगळ्या पालकांनी आपल्या भुरग्यांक गणित विशय मुजरत शिकोवचो. हांव दिसता म्हाका दिसता सगळ्या पालकांनी आपल्या भुरग्यांक गणित विशय मुजरत शिकोवचो. ताका लागून तांचो आत्मविश्वास वाडटलो, तांच्या मेंदवाची एनालिटिकल पावर लेगीत वाडटली. आनी हां, गणिताक जी कांय भुरगीं आंग काडटात तांचो तो भंय लेगीत काबार जातलो. म्हज्या मोगाळ भारतीयानो, मन की बात कार्यावळींत आयज संग्रहालय ते गणिता मेरेन ज्ञानवर्धक विशयांचेर चर्चा जाली. हे सगळे विशय तुमी दिल्ल्या सुचोवण्या वयल्यानूच मन की बात कार्यावळीचो वांटो जातात. तुमी म्हाका अशेंच फुडेंय तुमच्यो सुचोवण्यो नमो ॲपाचेर आनी माय गोव वरवीं धाडीत रावात. येता त्या दिसांनी देशांत ईदाचो उत्सव येवपाचो आसा. 3 मेक अक्षय तृतीया आनी भगवान परशुरामाची जयंती मनयतले. कांय दिसां उपरांत वैशाख बुद्ध पुनवेची परब लेगीत येतली. हे सगळे सण सोशिकसाण, पावित्र्य, दान आनी एकचाराचे सुवाळे आसात. तुमकां ह्या सगळ्या उत्सवा खातीर परबीं. हे उत्सव उमेदीन आनी एकचारान मनयात. हे उत्सव उमेदीन आनी एकचारान मनयात.
ह्या सगळ्यामध्ये तुमकां कोरोनापासून सादूर लेगीत रावपाक जाय. मास्क घालात, परतून परतून हात धुयात, सुरक्षेचे जितले गरजेचे उपाय आसात तुम्ही ते पाळात. फुडले खेपे मन की बात कार्यावळींत आमी परतून मेळुया आनी तुमी धाडिल्ल्या कांय नव्या विशयांचेर चर्चा करुया. तो मेरेन मोग आसूनी. खूब खूब देव बरें करूं.